मंगलम् संतु मे जन्मजन श्री गुरुभ्यो नमः। हरि एप्पत वर्षा पहिले आमगेलेची परमगुरु स्वाम्यांनी अक्षय तृतीया दिवसाक पुनः लक्ष्मीनारायण शांती कामाक्षी रामनाथ पंचिष्ट देवतांक उपग्रहांतू प्रतिष्ठापन कोरंगेन दिल तसले एक महत्वाचे दिवसू 1955 त्यांना एक देवाक दिव लावचे वैकेची मस्तीतले त्याने एक कष्टाचे परिस्थिती आशिल्ले। कष्टाची परिस्थिती म्हळ्यार दुसऱ्या लेगी सांगून विचार घेनू ताका हाका विचार घेनू एक दिव लावची की असल तरेचे एक संदर्भ आशिल्ले। म्हळ्यार मागून घेवन गेनू हांगा देवाक दिव लावचे असल एक संदर्भ तेन्ना आशिल्ले 70 वर्षां पयले। आज अशी एक संदर्भ आयले की म्हळ्यार की संपूर्ण देवालयांतूची दिपोत्सव करचे तसले संदर्भ देवान तितलेक शक्ती सामर्थ्य अभिवृद्धी वैयक्तिक जावो कुळावी जनांक जावो ना देवस्थानांत जावो तितलेची अभिवृद्धी हांगा घडील आसा। 70 वर्षां पयले कशें आशिल्लें आनी 70 वर्षां नंतर कशी जालें चित्रण हे पळयल्यारीची हाका एक कसन की म्हळ्यार आमगेले परमगुरू स्वामेले आशिर्वादू आनी सायबिणीले एक अनुग्रहा निमित्तान आज इतले एक वैभव पळोवचेक मेळ्ळे म्हणले एक सांगचेक कित्याक की म्हळ्यार तांगेले परंपरेंत आयिल्ले तसले आमी तांगेले प्रशिश्य शिष्याले शिष्य प्रशिश्य जाता आमी। सो आमगेले परमगुरू कानान स्वाम्यान हांगा प्रतिष्ठापन केल्ले निमित्तान कुमटे गांवांत बर जालें की ना कुळावी जनांक बर जालें हें आयकून घेनू तांगेले प्रशिश्यांक अत्यंत संतोशा विशयी ना परमगुरू स्वाम्यान प्रतिश्ठ केले तदनंतर बर जालें म्हळ्यार तांगेले प्रशिश्यांक हें उठून सांगलें फुडें आमकांय मन प्रसन्न जाता। सो त्याची प्रसन्न मनान आयच्या दिवसाक आमी हांगा आयल्याची 70 वर्षां पयले आमगेले परमगुरू स्वाम्यान स्थापन केलें तसले हे प्रतिष्ठापनेचे 70वें वर्षाचे कार्यक्रमाक आमी हांगा येता आसाची। विशेष जावन घेनू आमगेले हे एक देवस्थानांतू मस्त 2 वर्षां पयले 3 वर्षां पयले हांगाची चातुर्मास घडले कडेरी अतिविष्णू महायाग ही घडले। आतां 70वें वर्षाचे वर्धंती उत्सव तशी मुकाविल वैकेची आलोचन अमृत महोत्सव 75वें वर्षाचे वैकेची आरंभ जाल्ले आसा। सो ताका समजावन घेवची आयच्या दिवसाक प्रवेश म्हणून सांगेत 75 वर्षाच्या कारण कसन की म्हळ्यार 75 कल्यार 7 + 5 12 जाता आनी आयच्या दिवसाक द्वादशीकची स्वामेल हांगा आगमन जालें। सो त्या निमित्तान आमी सांगलें एक शुभ संकेत जावन घेवन आमी घेवचेक जाता। तेन्ना आनी 5 वर्ष समय आसा म्हळ्यार पळोवया तेन्ना कशी जाता देव कशी करूसून घेता म्हणून। किंतु आयच्या दिवसाक आतां सांगिल्ले प्रमाणे हे देवस्थान आरंभ जावन घेवन मस्त 400 वर्षां वयरी जाल्लो आसा। 550 वर्षां वयरी 550 वर्षाचे कार्यक्रम वैकेची उभय स्वामेले उपस्थितींतूची हांगा घडिले। सो 550 वर्षां पयले इतिहास सांगचे प्रमाणे हांगाची ताजे भावचित्र वैकेची हांगा दवरिल्लो आसा। नौकेरी आमगेले सर्व ही जन आयिल्ले कडेरी तातूंत त्या निमित्तानाची नौका विहार उत्सव वैकेची तेन्ना केल्ले। सो हे तुमकां गुप्त आशिल्ले विशय की एक धर्मा बद्दल मस्तितले रक्षण करता म्हणले उद्देशान आमगेले जन गोवा सोडून गोवा आमगेले प्रधान सर्व ही गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदांक
मूल स्थान म्हळ्यार गोमांतक भूमी. कित्याक की म्हळ्यार आमकां परशुराम देवानाची गोमांतकाक हाडिले म्हणून गे न्हू एक विशय आसा. सह्याद्री खंडांतू सांगताची की दशगोत्रकरा विप्राः त्रिहोत्रपुरवासिनः ह्यानीताः परशुरामेण यज्ञकार्यार्थ सिद्धये म्हणून गे न्हू सांगिल्लें आसा. यज्ञ आनी कर्का म्हणल्या उद्देशान परशुराम देवान गोमांतक भुमींतू आमगेले सारस्वत ब्राह्मण वैदिकांक ना सारस्वत ब्राह्मण कुलांत उत्पन्न जाले तसले सर्वही जनांक गोमांतकांक आपूण हाडले म्हणून विशय येता. आतां ते जाले परशुराम देवान केन्की कितलींय वर्सांक पयलीं आमकां स्थापन केलें गोमांतकांतू. किंतु कालांतरान बदलता दिवसान कडेर लास्ट पोर्चुगीसाले काल वैकेचे आरंभ जाले. सो पोर्चुगीज कालांतू मस्तितले त्रास म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार की दार्ल्यांनी एक आमगेले वैदीक परंपरा कशी की म्हळ्यार सर्व ही ब्राह्मणांक एक शिखा सोडचे एक संप्रदाय. शिखा म्हळ्यार आमी शेंडी म्हणटाची. सर्व ब्राह्मणांक एक शिखा सोडचे एक संप्रदाय. किंतु पोर्चुगीज कालांतू पोर्चुगीज आळविकेंतू जर तशी कसाने हिंदू समाजाचो त्या ब्राह्मणान शिका म्हळ्यार शेंडी सोडील आशिल्ली आसल्यार ताजेर आनी टॅक्स दिवका आशिल्ले म्हणले एक असले एक त्रास दिता आशिल्ले. आतां हास्य दिसताले किंतु पयले कालाक तांकां ते एक धर्मा विशय म्हळ्यार एक तांणी कसन सांगिल्लें तूं शेंडी सोडता जाल्यार एक पयशे भर टॅक्स दी ना शेंडी काड. खंयचे 2 करका एक शेंडी दवरका ना एक शेंडी काडका ना तूं हें करका ना तें करनाशी उरका. असल रितीचे मस्तीतले त्रासदायक दिसता आशिल्ले. आज तूं कोणें शेंडी सोडची म्हळ्यार मस्तीतले एक हें जालें म्हळ्यार सांगता सच. तात्पर्य कसन की म्हळ्यार थोडे दिवसा पयले एक चल्लो CET एग्जाम बरोवचे गेलतना ताकाही असल एक परिस्थिती आयले की एग्जामिनरान यज्ञोपवीत काडका ना जाल्यार एग्जामाक बसचें जायना असल तरेचे एक संदर्भ आयले. आतां ते चेल्ल्यान कसन करका पाप CET एग्जाम बरोवका की यज्ञोपवीत काणगे न्हू ताणें एग्जामा वचका की आनी ते इतले प्रेशर आसा. CET एग्जाम आसा तागेले भविश्याचे निर्णय जावचे तशे व्हड एग्जाम ताका CET एग्जाम तांतूच ताजेन फाल्यां इंजिनियर की डॉक्टर की ताजेनची निर्णय जाता. असल आसतना थंय यज्ञोपविताचे विशय घेवन न्हू ते काडका हे ते मस्तीतले जाले. किंतु त्या चेल्ल्यान धैर्यान हें करून न्हू CET एग्जाम सोडले किंतु यज्ञोपवीत काडना. ताणें धर्माचे प्रधान केले विना मागीर हे लौकीक एग्जाम कसन जाता जावो. CET एग्जाम बरेल ना जाल्यार येडना किंतु यज्ञोपवीत हांव काडना म्हणून ताणें सांगलें. आजी खंयचे चेल्ल्यान तसले एक धैर्यान तसले एक निर्णय घेतले. आजी उठूसर करता तुका एक फ्री सीट दिता तुका हांव हें काडसून दिता कसनय ना जाल्यार हांव वेवस्था करून दिता म्हणून आजी तागेले घेवन तशें जालें. धर्माचें रक्षण केलें म्हळ्यार धर्म तुगेलें रक्षण करता म्हणून न्हू वापस आमकां दाखोवन दिलें. हेची परिस्थिती आमगेले म्हालगड्यांक आशिल्ले. आत्तां आमी गौजी मारता आसाची हे शिकेले चुकी खंडन करता आसाची हवय अत्यंत ते खंडनीय असल जावचें न्हयशिल्लें किंतु घडले. किंतु हे आमकां एक जागृत जावचें तसले एक संदर्भ की मुखारी आत्ताची कलियुगांतू ते पोर्चुगीसान केल्ले ते आमगेल समाजात न्हय हिंदू परंपरेचे न्हय खंयची परदेशांत तो आयिल्ले तसले आक्रमणकारी गोमांतकांत येवन न्हू आमकां त्रास करच्याक चाल केले. किंतु आज भारत देशांतू आमगेलो हिंदू मनुष्य तोचीच यज्ञोपवीत हें करता म्हळ्यार हें अत्यंत खंडनीय. मुखार 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 मुखारी आनी कशी कलियुगांतू हेचीच आमी सांगलें कलियुगाच्या प्रभावान कसकसन संदर्भ पळोवचे तसले मेळटा. आमगेली हिंदू परंपरा कशी रक्षण करचें हे सर्व ही हिंदू परंपरे आशिल्ले तसले आस्तिक ग्रहस्थांनी जनांनी हाजे बद्दल एक कठोर तांणी एक वेवस्था करका म्हणले एक सर्व लोकांक दिसता. किंतु तितलें पालन जावका म्हणले एक तितले निश्ठ वैकेच आमी दवरून घेवका. आमगेल्या म्हालगड्यांनी पोर्चुगीसान त्रास दिले एक गोमांतकांत उरका ना एक तांणी सांगिल्लें तशी आमी आयकून घेवका.
एक तांगेले पिडा सहन करका ना गांव सोडगे न्हू दुसरे कडेक वचका. सो आमगेले म्हालगड्यान कसन केलें की म्हळ्यार हेचीची धर्मो रक्षती रक्षिता. आमगेल धर्मा रक्षण केलें म्हळ्यार एक दिवस देव आमगेल रक्षण करता म्हणल्यार विश्वासारी गोमांतक प्रदेश सोडून गेनू थंय तुलें देवाक घेवन गेनू खंय तांकां लागीं जाता कारवार की कुमटा की होन्नावर की भटकळ की नाजाल्यार बसरूर की गंगोळ्ळी की मंगळूर की केरळ की खंय खंय तांकां अवकाश मेळटा. खंय तांकां धर्मा बद्दल खंय तांकां भयभीत ना. आमगेले देवाल पूज करून आराम खंय उरचेक जाता थंय थंय तांणी स्थळांतर जालें. आजी तेन्ना मस्त काळोख कसन करचें दुसरे प्रदेशाक आयले देवा घेवन घेवन आयले गोत नाशिल्लो तसलो प्रदेश हे ते म्हणून घेवन मस्त आयले. किंतु आज 50 वर्सां नंतर आईचे हे वैभव पळयल्यार आमकां वैकेचे हे एक असले वैभवांत उरका म्हणटा तसले एक म्हालगड्यांक वैकेची तांणी वयर तुल्यान पळयता आसा उरतालो म्हणून घेवन आमकां दिसता. तुमकां कसन एक वैभव पळय आमकां तसलो वैभव पळोवचेक मेळना. आमकां मस्त कश्ट आशिल्ले एक देवाक दिव लावचे म्हळ्यार वेगळे कश्ट आशिल्ले. किंतु आज तुमी करता तसले वैभव दिपोत्सव हे ते उत्सव पळयल्यार आज तांकां वैके मनां दिसता आसा की आमी तेणी घेतिल्ले तसले निर्णयान आज आमगेल चेडूं हे एक धर्म पालन करता आसाचें म्हणलें ताजेन तरी ताणें एक संतुश्टीत आसा म्हणलें एक संदर्भ आमकां आज पळोवचेक मेळटा. आतां सांगलें त्या चेडाक यज्ञोपविताचें कसन जालें म्हणून आमी आतां प्रतिभटन करता आसाची सरकारा लेगीत प्रस्ताव दवरता आसाची मुखार अशी आनी वापस रिपीट जायना अशी उरका हे ते म्हणून ओके. ताण कोणकी एकल्यान एग्जामिनरान हें केलें अत्यंत चुकीचें. किंतु स्वता आमीच एकदां अवलोकन करून घेवे. ताण ते तशी सांगिलाक आमी खंडन केलें. किंतु यज्ञोपवीत आमी धारण करून केलो उपरांत आमी संध्या वंदन करनाची तेन्ना ते यज्ञोपविताक अगौरव केलें म्हळ्यार जायना हांवें. हाजे बद्दल कोण आलोचन करचें हे कोणें आलोचन करना. हाजे बद्दल कोणें खंडन करना. यज्ञोपवीत धारण केलें किंतु कोणें संध्या वंदन करचें तूं थोडें कमीपण करता आसा. संपूर्ण संध्या वंदन करतना केलो तूं संध्या वंदन म्हळ्यार गोतना खाली नाम हें केलें आसा म्हळ्यार तेन्ना ते यज्ञोपविताक अगौरव केलें म्हळ्यार दिसना हांवें. त्या भावन तुमकां जागृत जायना हांवें. तें कोण सांगचें देवान येवनू सांगता हांवें. आज मस्त कडेन असले एक चलत आसा. उपनयन बरें जाता मस्तीतले खर्च करून घेनू मस्त लोकांक आपून घेनू मस्त वैभवारी उठू करताची. किंतु अनेक कडेन कितें लक्ष दिनाची. एक भाग बरें केलें त्या चल्याक उपनयन दिवका वेदाचे अधिकार दिवका उठू योग्य. किंतु ते उठू अधिकार दिले नंतर ते यज्ञोपविता गौरव जाव तशी जी संध्या वंदन की गायत्री मंत्र की ताजी वैकेची तांणी प्रतिनित्य जप जावची तशी त्या वैके आमी पळोवका न्ही. जर त्या वैके करना जाल्यार इनडायरेक्टली यज्ञोपविताक अगौरव केले तशी जालें ना. त्या निमित्तान समाज बांधवांनी हाजे कडेन वैकेची लक्ष दिवची तशी जावका म्हळ्यार उद्देशान हे विशय प्रस्तावन केले. कित्याक की म्हळ्यार घडील आसा आमगेले दोळे मुखारीची एक वारा पयलेची घडील आसा. त्या निमित्तान ताका समजावन घेवन हे विशय प्रस्तावन केले. त्या नैशेची दुसरे कसने हेतू ना. कित्याक म्हळ्यार आमगेल्या समाजान तूं हे वापस संध्या वंदन की गायत्री मंत्र उपदेश की एकादशी उपवास की ना अन्य खंयचे धार्मीक चटुवटीक की हाजे एक रक्षण जावका म्हळ्यार उद्देशान हे विशय आमी प्रस्तावन केल्लो आसा. देवस्थानाचे बद्दल सांगता म्हळ्यार अवसूल स्वभाव गोत आसा की कसने कश्ट आयल्यार वैकेची आपणेक त्रास आयल्यार येडना. चेडूवांक त्रासान तूं पळयल्यार तिका जायना. चेडूवांक खंयचे रितीर वैकेची रक्षण करता म्हणलें तिगेले एक स्वभाव उरता. ना ताका त्रास जाता आसा ना अशी त्रास जावो म्हणून खंयचेही अवसू कितलेही कसने उरो खंयचेही अवसू ते मनुष्य वर्गांत जावो ना जाल्यार खंयचे प्राणी वर्गांत जावो खंयचेही अवसू आपणेल चेडाक कश्टांत आशिल्ले पळोवचेक जायना. बाकी कितलेही असो बट ते मात्र ती सहन करचेक जायना. कितलेही आसल्यार एक सुणें तुमी कितले मोग करा ते केन्ना एक चेडाक जन्म दिता. जन्म दिल्यार तूं कितलेही बिस्कीट की हे ते कितलेय घाल्यार वैकेची ते चेडा हात आपुडचे गेलतना मद्दी मुखार येता ती. कितलेही आसले म्हळ्यार आपणेल चेडाल रक्षण हांवें करता म्हणलें
तिगेले एक धोरणा खंयचे हंतू प्राणी संकुलांत की मनुष्य वर्गांतू तुमकां पळोवचेक मेळटा. तसले एक आवसू आमकां हांग जावन घेनाशिल्ली. तसले श्री शांतेरी कामाक्षी आमगेल चरडाक त्रास जावचे नाका म्हणले एकय एक उद्देशान तिने आज इतलेक अभिवृद्धी करून दिल्या. कित्याक की म्हळ्यार म्हाका हांव सहन करून घेता किंतु मागेल चरडाक त्रास जायनाशिल्ले म्हणले एकय एक उद्देशान 1955 करताना काही नाशिल्ले किंतु आज ही चरुडवाल उट्टुलो कल्पदरांतू तुमकां कसकसन जावका उठूची तिने अनुग्रह केल्लो आसा. हां तिक वैके आमी वापस केल्लो आसा. तिका दिल्लें आसा भांगर रुपये हे ते दिल्लें आसा. कित्याक आमगेलेची वापस परिपूर्ण करचेक आनी वापस तिका दिल्लें आसा. आनी कसं न्ही हां दिलें निस्वार्थ जावन घेवन दिलें. केलो लोक स्वार्थ रुपान दिलें. कित्याक की म्हळ्यार आमगेले वैकेची अभिवृद्धी जावका आमगेले वैके कश्ट कार्पण्य दूर जावका म्हणले उद्देशान आमी केलें. एक आवसू तिगेले एक स्वभाव कशें की म्हळ्यार एक वयोवृद्ध जावन आशिल्लो तसले आवसू उरता. तागेले बामणू अंतरता. अंतरले नंतर तो चल्ल कसन करता की म्हळ्यार आवसूक वृद्धाश्रमाक प्रवेश करेसिता आनी तो अमेरिका वता. आनी तो अशी आलोचना केल्लो उरता म्हयन्याक एक 2 पंता येवन घेवन आवसूल भेट घेवन घेवन वच्चे अशी एक कार्यक्रम करे आनी आवसू वैके हेत. बट अशी एक व्यस्त जात की म्हळ्यार ताण लेखील तशी म्हयन्याक 2दा वैकेची त्या आवसूले येवन घेवन उलोवत तसले संदर्भ मेळना. अशीची जावन जावन कितले की वर्ष वता फोनोरीचे कडेन हें करता. इतलें जावन गेलें लास्ट एक दिवसू ते वृद्धाश्रमान तूं आशिल्ले तसले कोण तिगेले पळोवंक घेता आशिल्ले ती तागेले चेडवाक कॉल करता आनी सांगता अशी अशी तुगेलो आवसू मस्त सिरियस आसा आनी तुगेले बद्दल म्हळ्यार तुगेलो उडगास करता आसा एक आयल्यार बरें जाता आशिल्लें म्हणून. हां वैवे म्हळकडेन मनाक हें जावन घेवन तो येता. चल येता आवसुलेगी बसून घेवन आवसुलेक विचारता कशें न्हय कितें. तेन्ना आवसू सांगता चेडा हांगा हे वृद्धाश्रमान तूं फॅन ना AC ना फ्रिज ना हे उठूची तुवें केल्ल्यार बरें आशिल्लें म्हणून सांगता. चेड विचारता आतां तुका म्हळ्यार मस्त सिरियस आस तूं आनी कितले समय तूं उरता म्हणलेचे एक प्रश्न चिन्ह आसा. फाल्यां तूं हे उठूची वापरचेक जायना फॅन वापरचेक जायना AC तुका हें जायना फ्रिज आनी हांव घाल्ल्यार वैकेची तूं अंतरलेरी म्हळ्यार तितलें सिरियस आशिल्लें. मरचे शयनाचेर आसा ती सांगता आसा AC घाल रे नाजाल्यार फॅन घाल फ्रिज घाल हें न्ही वॉशींग मशीनांनी घाल म्हणून तूं सांगता बट तुका वापरचेक जायना न्ही आनी आत्तां तूं सांगता आसा पयलीं सांगिल्लें आत्तां तूं सांगता आसा म्हणटना. तेन्ना ती आवसेक कसन सांगता की म्हळ्यार चेडा म्हाका नाका फाल्यां तुगेल चेल्लो तुका हे वृद्धाश्रमाक घाल्यार तूं फॅन AC वॉशींग मशीन फ्रिज नाशी तुका उरचें जायना तुका त्रास जावचे नाका म्हण कितें हांव आतां घाल म्हणून घेवन हांव सांगता आसा म्हणून. हे आवसूल गुण आपल्याला मरणशय्याचेर आसल्यार वैकेची म्हाका AC ना म्हाका फॅन ना म्हाका वॉशींग मशीन ना म्हाका फ्रिज ना हांव सहन करून घेता किंतु म्हाका तुगेल स्वभाव गत आसा तुका कशें हे AC आनी नाशीची तूं जीवन काडचें जाय म्हणून हें म्हाका गत आसा त्यातकून हें एक तूं परिपूर्ण कर म्हणून तिगेल कितेर न्ही शेल्ल्याल बर्क जावं. ती मरचे शय्याचेर आसल्यार वैकेची तिगेल चिंत कोणाक पुताले चिंत तिका म्हळ्यार हे तसलेची आवसू जावन घेवन तुमकां प्राप्त जालें कोण की म्हळ्यार शांतेरी कामाक्षी. तिका कशें जरी जाल्यार आडना कुळावी जनांक त्रास जावं नाका म्हणलें तिगेले हेची चिंतने निमित्तान आज आमकां आनी समाजाक बरें जालें म्हणलें आमी केन्नाय हे उपकार स्मरण करता म्हळ्यार कितें तरी आमी तुमकां सांगता आसात. इतले देवान आमकां बरें केलें की म्हळ्यार आमी कितलेही देवाक दिता म्हळ्यार आमी कितलेय दिवचेक आमगेलें शक्य ना तितलें देवान आमकां बरें केल्लो आसा. हां मदीं कश्ट आयिल्लो आसा मस्त थोडे अडचण वैके आयिल्लो आसा उठू वय किंतु कितें की म्हळ्यार ते कश्टांतल्यान तूं वयर येवका तसलो अनुभव तुगेल्या जिवनांत जावका त्या अनुभव जाल्यार मुखार कसकी एक व्हड कशें अवघड जावचेक आज ते एक नांदी नाका मरे तेन्ना एकदां केल्लें हात लाशिल्लें आनी वापस थंय वतना म्हण कितें की म्हळ्यार नाजाल्यार तेन्ना व्हड फोंडांत पडचें आतां सान फोंडांत घालें. कितें की म्हळ्यार ते एक अनुभव दिले ते अनुभव दिले हाजेन
मुखारच पळय नाका 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 म्हाका लास्ट टायम जाल्यार म्हाका उडगास आसा हांव आत्तां न्ही तांत पड ना म्हूण गेलो ताका एक एच्चरिके जाता नाजाल्यार तेन्ना पडिलच पळय उबारचेक जायनाशिल्लें तसले संदर्भाक येवन घेवन पावताच तेतकून केलो पंत कश्ट दिल्लाच पळय मुखार कसकी एक जावचेक आत्तां थोडे कसकी कश्ट दिवन घेवन आमकां देव आतांची तो एक प्रॅक्टीस दिता आसा हे कर मरे तुका हे आतां ट्रिटमेंट दिल्ले कडेर उडगास येता म्हूण घेवन कोविडान जाल्ले हेचीची कोविडान तूं आमी कसं म्हणटा की म्हळ्यार ते लसीके दिवचे चाल केल्ले तुमकां गोत आसा आमी ते उट्टू लोकांक डोज म्हणून घेवन उट्टू लोकांक डोस दिले कितें की म्हळ्यार शरिराक पयले डोस दिवचे एक्चुली कसन की म्हळ्यार की फाल्लेक खरे वायरस तुमकां आयले री ताका उडगास उरका म्हळ्यार कितें री पयलेची इंजेक्शन दिल्ले ते आमी वॅक्सिनेशन म्हळ्यार कसन की म्हळ्यार मुखारी कसन तरी येता म्हळ्यार हाजें ना ते कसन लक्षण आस पळया ते लक्षणाचे डोज पयले दिवन घेवन ते शरिराक एक प्रॅक्टीस दिवचे हे पळय असल एक आसा असल एक बॅक्टेरिया की वायरस हे त्यानी आसा म्हळ्यार फुडें ना ते ताजे वट्टू फायट करचे चाल कोण 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 केन्ना एक प्रतिकार शक्ती ऑटोमॅटिकली एक निर्माण करून घेता आनी केन्ना खरे वायरस केन्ना येता तेन्ना ताका एक उडगास आसा लास्ट टायम असले खंयची एक आयले हाजी शेप आनी हाजी शेप सेम आसा तेतकून हो पळय डायरेक्ट उडता तेन्ना तुमकां कसलेंय जायना सो अशीची देव वैकेची आमकां मदें मदें वॅक्सिनेशन दिता उरता असल तरेचे एक मुखार येवचें आसा तेतकून आत्ताची रेडी करून घेवन आमकां हें करता म्हळ्यार इतलेक प्रत्येक क्षणाक प्रत्येक समयाचेरी देव आमकां अनुग्रह करत आसा किंतु आमी वापस देवाक कितले दिता हें तुमी आलोचन करा आमी सांगता म्हूण ना प्रत्येक लोकान तांणीची तांगेल्या मनान तूं जर तांणी अवलोकन करून घेतल्यार हांव करता आशिल्लें समवे हांव केलेले देवाक तितलें पावतास वे देवान केलेले आनी हांव केलेले जर हांवें हरशीची एक पळयलें री कितलें देवान केलें आनी हांव कसन केलें म्हणल्यार तांतूं कळून घेवन येता तेतकून हाका एक उदाहरण म्हळ्यार गोपिका स्त्री आनी कृष्ण परमात्माले कितलेक संबंध गोपिका स्त्री आनी श्री कृष्ण परमात्माले सांगचे गेले म्हळ्यार दोळ्यांतल्यान अश्रुधारा येवका तितलेक तांगेले एक संबंध आशिल्ले लोक हे करताची गोपिका स्त्री नाजाल्यार कृष्णाक हे करताची 1108 अष्टमहिषी कಡೆ 108 हे सहस्र हे उठू सांगताच भई एक पंत कसन जाता की म्हळ्यार आमगेल भक्ती भाव देवालय प्रती कशी उरका म्हणलेक आमकां हे एक कथांत कळून घेवन येता एक संदर्भ कसन जाता की म्हळ्यार कृष्ण आनी रुक्मिणी बशिल्ली उरताची हो नारद मुनी एक मदें येता तो नारद मुनी येवन घेवन कसन सांगता की म्हळ्यार रुक्मिणीक उट्टूची धर्मपत्नीकिंता चड तागेले एक प्रेम भाव गोपिका स्त्रियाचेर आसा म्हणून एक विशय घालून सोडतो रुक्मिणीक ते आयकल फुडें चिक्की तिका कोप आयलो की आमी इतले अष्टमहिषी आसाची धर्मपत्नी आसाची किंतु इतले आसल्यार वयक हो नारद मुनी येवन घेवन ते एक कृष्णाल प्रेम भाव जास्त वलवू गोपिका स्त्रियाचेर आसा म्हण फुडें एक कोप येवन घेवन ती भितर वता भितर गेले नंतर कडेरी अरमनेंत आशिल्लो कृष्णाक हे विशय कळटा अशी जाल्ले म्हणून की रुक्मिणी कोप कोर घेवन भितर गेले आत्तेक तिके एक समाधान करका न्ही बायले कसन तरी एक समाधान करका न्ही बट कितले पंत करचे प्रती पंता कोप करून घेवचे समाधान करचे कोप करून घेवचे समाधान करून घेवचे तेतकून कृष्णान हे पंत ठरवून घेतले की म्हळ्यार हे पंता गोपिका स्त्रियांक मागेल बद्दल कसन एक प्रेम भाव आसा हे हांकां कळका जगताक कळका म्हळ्यार कितें एक ताणें एक नाटक केलें नाटक म्हणून एक हरशी एक ताणें एक छंद एक ताणें केलें ताणें कसन केलें की म्हळ्यार थोडे वेळान ताका ताप आयलो आनी माते कणकण चाल जाल्या म्हणून घेवन एक हें केलें नारदाक सांगलें कृष्णू मस्त ताप आयला आनी ताका मस्त माते कणकण जाता आसा अशी तशी म्हणून घेवन सांग नारद आले की नारद वचून कृष्णा विचारतात कसं करका हाका उपाय कसन आहे तुका ताप आयले तुका माते कणकण जाता आसा तुवेंच आतां कसन तरी सांगता म्हणटना कृष्ण परमात्मा सांगता पळय कोण मागेल भक्त आसाची त्या भक्ताले चरण रेणू म्हळ्यार पाद कमलाचे कसन एक धुळी आसा पाद धुळी आसा
ते पाद धुळी एक वस्त्रान तूं संग्रह करून घेनू ते वस्त्र मागेल मात्ता एक निडलाक लायल म्हळ्यार तेन्ना मागेले माते कणकण माते दुखी कमी जाता म्हणून सांगता. नारदान कसां केलें की म्हळ्यार डायरेक्ट वचून रुक्मिणीक सांगलें आनी अशी तुगेल्या बामणाक ताप आयला मस्त माते दुखता आसा उठूचे आयकल कुडें न को पुटू सई सोण घेनू धांवन घेवन आयली कडेरी सांगलें आतां कसन करेत म्हळ्यार तेन्ना कृष्णान सांगलें की पाद धुळी कोणाले भक्ताल पाद धुळी त्या वस्त्रांत घालून घेवन माते घाल म्हळ्यार कृष्णाले माती कसन पिशी धरले वे मागेल पांयाचे धुळी हांव कृष्णा दिवचे नरक आवत्तालो हांव नरक आवत्ता हांव म्हणून घेनू रुक्मिणीन सांगला हे दिवचे जायना बामूण तो मागेलो बामणाले निडलाचेरी मागेले पांया धुळी कशी म्हाका नरक मेळटाले म्हूण कुणें न ती मागसवली कोणाक कोणें करतावे तुमगेले जर फाल्याक विचारले बामणाक कशें नाही जाल्यार तुमी हें करतावे ना तुमकांय दिसना कशी गेल्यार तो मागेलो बामूण मागेल पांया धुळी बामणाचे मस्तकाचेरी कशी जाता म्हाका नरक प्राप्त जाता म्हणून घेवन रुक्मिणीन हें केलें सत्यभामाले गेलो उट्टू लोकालेक वता उट्टू लोकाल तेची कसन मारे नरकांत घालतवे नारद मुनी असल आनी विशय सांगतास तूं असल करचेक जातवे एक आमगेल पाद धुळी कृष्णाला मस्तकाक लावचवे कसन हें नरकच आमकां प्राप्त जाता आमकां नाका आसले कडेरी नारद मुनी कृष्णालेक वता तुगेले उट्टू धर्मपत्नीले उट्टू विचारले कोणेही मुखार सितानाची कोणेहीची आपणेले पांया धुळी तुगेले मस्तका स्पर्श जावचेक तांकां मना ना म्हणून तशें जायत नारदा तुगेले पांया धुळी दी रे म्हणून विचारतना अये म्हाका वयके नरका घालता की देवा म्हणून विचारू ताण वयके दिलना लास्ट उट्टू लोकान हात दिले कडेरी कृष्णान सांगलें तूं आतां वृंदावना वच वृंदावना गोपिका स्त्री आसाची थंय वचून घेनू कृष्णाक माते कणकण आनी ताप आयला आनी पाद धुळी ताजे एक संग्रह करून घेनू वस्त्रारी हे केल्यार मात्याक लायल्यार ते कसन आसा माते दुखी की माते कणकण की ते सर्व ही निवारण जाता म्हणून घेनू ते तूं सांग म्हणून गेलें आमगेले नारद मुनी वृंदावना वता वृंदावना वचून थंय गोपिका स्त्रिय मस्त तांणी दुख्खीत आसाची कितें की म्हळ्यार श्री कृष्ण परमात्मा वृंदावनांनी उठू सोण घेवन द्वारकेक आयिल्लो उरता द्वारकेक गेले नंतर गोपिका स्त्रियांक कृष्णा सोण घेवन उरचेक तांकां जायना इतल्यासलेर वयकेची कृष्णा कितेरी ते दुख्ख वयकेची तांणी तांगेले सूख म्हणून घेवन तांणी जीवन चलयत आसाचे इतले दुख्खांत आसात ते इतले दुख्खांत आसतना हो नारद मुनी थंय वता आनी ताका सांगता म्हळ्यार तांकां उट्टू लोकांक सांगता की अशी कृष्णाक माते कणकण चाल जाले मस्त दुखता आसा ताप आयिल्लो आसा आनी कृष्णान सांगलें की पाद धुळी भक्ताल पाद धुळी चरण रेणू हे केल्यार मस्तका लायल्यार हे जाता म्हणून तुमी दितावे धाराण दिता म्हणून घेवन सांगून घेवन ताका आश्चर्य जालें धर्मपत्नी इतलो आसल्यार कोणेंय दिलना हांव वयके दिलना आनी तुमी दिता तांणी कसन केलें की म्हळ्यार सकयल एक वस्त्र दवरलें आनी नेलार एक नर्तन करचें चाल केलें नर्तन केले हाजेन ताजी एक धुळी कसन उडले ते उठूची त्या वस्त्राचेर येवन पळय संग्रह जाले नारदान विचारलें तुमकां नरक जायना वे तुमगेले पांया धुळी कृष्णाल मस्तकाक हांव वचून दिल्यार तुमकां फाल्यां नरक जाता नरक यातन भोगका पडटा तुमकां हें जायना कृष्णाक केन्नाही माते दूख उरचें नाका आमकां नरक यातन जाल्यार वयकेच आमी सहन करतात हादे 10 पटीन जाल्यार वयके आमी सहन करतात किंतु कृष्णाक माते दूख उरचें ना म्हणून सांगताचे हे तांगेले प्रेम भाव सरळ तांकां कसनेची फाल्यां नरक जाता म्हण भंय ना तांकां किंतु आमकां तशें न्ही आमगेलोच पळय देव येद्रा आसतना वयकेची तांकां वयके ते भक्ती करचेक जालना गोपिका स्त्रियांक मात्र ते एक भाव नाशिल्ले आमकां नरक मेळ्ळ्यार अडना हाजे 10 पटीन वयके मेळ्ळ्यार अडना किंतु कृष्णा मात्ते दुखी जायनाशी उरका कृष्ण संतुश्टीत उरका कृष्ण खुशीन उरका कृष्णाला हे जावका म्हणलें इतले एक आपणे नरक जाल्यार म्हणल्यार बेजार ना किंतु आमी करताना कशें हेचीची हे नरक जाता म्हणून पयलीं आमी तें आलोचन करता म्हळ्यार स्वताचे पयलीं आलोचन करता आसा विना देवाल बद्दल आलोचन करतानाच किंतु गोपिका स्त्रिय पयलीं देवाल चिंतन केलें आमकां नरका बद्दल आमकां प्रश्न ना हेचीच आमगेलो स्वभाव आमी कितलेहीची
देवा बद्दल भक्ती करता म्हणून कितलेही सांगले री एक संदर्भ आयलतना नाका 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 म्हणटाचे हे आमगेले जायना मरे देव अर्थ फाल्यां उड म्हळ्यार उडतावे कोणे तरी हां एक व्हड बिल्डिंगान तर उड रे शांती कामाक्षी देवस्थान आसा म्हणून सांगलें म्हळ्यार कोणे उडतावे तरी सांगता आमी देवा भक्ती करत रे हांव म्हणून किंतु एक संदर्भ अशी येता की म्हळ्यार तेन्ना आमकां कळटा की आमी देवाचेर कितले हे दवरले तातूंत गोपिका स्त्रिया कशी एक कृष्णाचेर एक प्रेम भाव दवरले कशी तांणी आपणेलकिंता पयलीं देव म्हणून तांणी हें केलें तसल केन्ना योग्यता आमकां येता तेन्ना स्वता कृष्णूची तुमगेल बद्दल आलोचना करता असल समय येवका जाल्यार गोपिका स्त्रिया तशीची आमी वैकेची करका कठीण मस्त कठीण म्हळें कोणाकय दुख्ख जावका म्हूण कोणेय विचारना एक संदर्भ अशें आशिल्लो पयले कश्ट आशिल्तना चेडवांक खाण जेवण घालचें जायना चेडवांक वस्त्र दिवचें म्हळ्यार कठीण पयलें कशें आशिल्लें की म्हळ्यार अण्णाल वस्त्र तम्माक दिवचें तम्माल वस्त्र आनेकल्याक दिवचें असल तरेचें एक परिस्थिती आशिल्लें ताण वापरील तशें जाल्यार जोत पळय 2 वर्स ताण वापरचे 3 वर्सान वापरचे अशी करून जीवन चलयलें आतां एकल्या लेगीत 10 सेट आसा आज एकल्या लेग हे पार्टी वतान हे हांग वतान ते ऑफिसा वतान हे शाळे वतान हे जॉगिंगा वतान हे वॉकिंगा वतान हे मस्त नमुने सेट आयिल्ले आसा तुमकां गोत आसा पयलीं तसलें नाशिल्लें आसा पयलीं उठोवंक एकची गाद्या वताना एक भायर चमकताना एक उठू कडेन एक आशिल्लें आनी एक न्ही म्हळ्यार त्याची फाल्यां दुसऱ्या दिवका तितलें रक्षण करून घेता आशिल्लें कशी यूज करप न्ही हे ना फाल्यां तम्मा दिवका म्हळ्यार कितें तितलें रक्षण करून दवरता आशिल्लें आज तशें केलां एक गेलो म्हळ्यार आनीक येता म्हळ्यार आमकां कितलें सुलभ जाल्लो आसा तितले कश्टार आसतना तेन्ना म्हालगडे 50 की 100 की 200 वर्सां पयले चेडवांक बरे एक संस्कार मेळ्ळो चेवडेंक तांकां एक वस्त्र की खाण की एक अन्नाचें एक मेळ्ळ्यार पूर देवा आनी कशें ना चेडवां पोट्टाक घालचें तशें जावो 7-8 चेडवां एक कुटुंबान तूं उठू लोकांक पोसचें म्हळ्यार व्हड नाशिल्लें शिक्षण दिवचें जायना आशिल्लें खाली एक 2-3 तरगती शिकून गेलो ताका गाद्या कामां की हांग की थंय की बट एक कशें की म्हळ्यार उठू चेडूं आस पळय त्याची घरांत उरता आशिल्लें उठू भावंड एक कडेन उरता आशिल्ले उठू लोक एक कडेन प्रीती विश्वासारी उरता आशिल्ले किंतु तसले एक संदर्भ पळयले तेन्ना चड वैभव जावका हे ते अशी कशें ना उठू लोक एक कडेन उरता आशिल्ले सर्वय भावंड एक काम करून घेवन एक कडेन रांदप जावचें हे ते उठूची पळोवचें मेळटा सो तेन्ना ते प्रार्थना करता आशिल्ले चड वैभव जावका चड हे जावका तशें कशें ना उठू लोक कडेर मुखार गेलतना शिक्षण आरंभ जालें मस्त लोक शिक्षण हे केलें कोणान कडेन हगूर बेंगलोर वच्चे चाल केले हे चाल जालें ते जालें IT हे ते उठू म्हणून घेवन आजी घर गांवांत तूं आवस बापूस बाकी उठू लोक भायर चेडूं भायरी काक भायरी माम भायरी हो भायरी तो भायरी उठू भायर थोडे म्हालगड कोण आसाची ते गांवांत आसा आजी वापस तेची आवस बापूस देवाले आसा उठू वैभव दिले किंतु आज कुटुंब एकत्रित उरचे तशी कर रे म्हणून आनी प्रार्थना करचें पडलें पयले उठू लोक एक आशिल्ले वैभव नाशिल्ले आज वैभव आसा किंतु उठू लोक वट्ट नाची सो कालचक्र कशी बदलत आसा म्हणून आमी चिंतन करका पळय तेन्ना वैभव विचारला उठू लोक वट्ट उरका म्हळें हगूर वैभव विचारत गेले आज वैभव नाक देवा पयशे आसा भांगर आसा गाडी आसा उठू आसा किंतु उठू कुटुंबात लोक एक पंत मेळचे तशी कर ना उठू आवस बापूस चेडूं काका मामा उठू एक कडेन राबचे तशी कर तसले प्रार्थना आजी करका पळय देवा लेगीत तेन्ना तुमी एक कसन केलें की म्हळ्यार तुमी कशी प्रार्थना केले तशी तुमकां देवान दिल्ले म्हणून एक कळत आसा तेन्ना वैभव जावका म्हळ्यार वैभव दिले आतां वापस तुमी प्रार्थना करता आसाची वट्ट जावका एक दिवस अशी जाता वापस तशी वट्ट करची तसले एक संदर्भ कित्याक म्हळ्यार लास्ट ताणेची रक्षण करका आनी कशें करचें जायना आमगेले सो असले एक संदर्भ आत्ताच निर्माण जाता आसा किंतु चड वच्चे किंता आतांच आमी ताजे बद्दल सिंहावलोकन म्हणटाच सिंह कसन करता की म्हळ्यार 4 हेज मुखार गेले नंतर तोची मागशी पळयता एक्चुली ताका मागशी पळोवका म्हूण ना कित्याक म्हळ्यार तो रायू किंतु आमगेल्यान तूं सिंहावलोकन न्याय म्हणटाच
4 हेज्जे मुखार घाल नंतर मागशी पळयता हांव कशी आयलो म्हणून. आज आमी वयके ती तशी सिंहावलोकन करका, सान आसतना कशी आशिल्ली आमी, कडेर कशी आयले, आज खंय पाविल आसा, वापस तान मागशी पळयतना आज पयश आसा, उट्टू आसा, किंतु आज ते आवस बापूस लेगीत सेव करता आसतना अवकाश मेळताना, तांणी वृद्धाप्य अवस्थेंत आसतना तांगेले हात दवरून घेवन तांकां घेवन वचत आसले संदर्भ आमकां मेळताना, मागेले चरडाक तांगेले हातांत दिवन घेवन मागेले ते चरडाक तांगे कडच्यान रामायण की महाभारत की सुभाषित की ते सांगचेत आसले योग आतां म्हाका मेळताना. हे उट्टूची पयशान जात वे, हे उट्टू पयशान जायना, देवान दिले, किंतु आज बाकी कशें घेवचे तुमगेले की पावर ना जाले, म्हळ्यार पयशे आसून वयके तुमगेले पावर ना जावन बसले. सो तेन्ना पयशे ना, किंतु उट्टू लोक वट्टे आशिल्ले त्याची एक पावर आशिल्ले. आज पयशेची पावर आसा असल्यार वयकेचे उट्टू लोक वट्टे नाच. सो असले एक संदर्भ उट्टू लोक वट्टे ना म्हणून त्या अर्थान न्ही, मस्त दूर दूर आसाची वर्षा एक पंता भेट जाल्यार ही होड आसा. आनी लग्न विवाह जातान वयकेत आत्याची प्रश्न उट्टू लोक असल्यार म्हळ्यार तांकां थोडे हे जाता, विंगड उरका म्हणले एक भावना. सो असले एक 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 जायत आसा. हाका कारण कोण म्हणून न्हू तांणी आतां चिंतन करका म्हणले एक संदर्भ आयिल्लो आसा. किंतु आयच्या दिवसाक आमी चड आनी हे विशय घेनाची, किंतु 70 वर्साचे वर्धंती उत्सवाक आमी हांगा येवका म्हणल्यार आमगेले विचार आशिल्लो. कित्याक म्हळ्यार परमगुरू स्वाम्यानाची हांगा स्थापन केलें. त्या न्हयशीची आमगेले हे जप केंद्राक वयकेच एक आमंत्रण आमकां दिवंक आशिल्लें. तेतून हे चौकार बसूनची सर्वही कुळावी जनांक मुकाविले पर्तगाळी मठांतू जावत आसले महोत्सवांतू नोव्हेंबर 27 तुल्यान डिसेंबर 7 पर्यंत घडचत आसले हे महोत्सवांतू कुमटा खाली 100 किलोमीटर. तेतकून सर्वही कुमटेकारांनी प्रति दिवस मठांत येवची तशी तुमी व्यवस्था नाजाल्यार ताजी रूपरेषा तुमी घालून घेवका म्हणून घेवन हे संदर्भार आमी हे करताची. समची आत्ताची 4 लेन हे त्यान उट्टूची जाल्लो आसा. पहिले 2-2.5 तास जाता आशिल्ले, किंतु आजी 1.25 तासा भितरी पर्तगाळी मठाक पावचत आसले व्यवस्था हांगा घडिल्ली आसा. तातूंत जास्तीन जास्त कुमटेकारांनी वयकेची कित्याक म्हळ्यार अत्यंत समीप आशिल्ले तसले एक गांव म्हळ्यार कुमटा शहर आमकां, आनी जास्तीन जास्त लोक आमगेले कुमटांतू वसाहत करताची. आनी कुमटेंतूची बार सेंटर कुमटाचेच आसा. सो इतले बार सेंटर कुमटा आशिल्ले जेन्ना खाली शांतेर कामाक्षी म्हूण न्ही आमी वेंकटरमण देवस्थानांत आयले तेन्ना थंय वयकेची आमंत्रण दिलें, हांगा वयकेचें आमी आमंत्रण दिलें. कडेन मुखारी आमगेले उत्तर भारत यात्रा आसा, बेळगांव पुणा मुंबय थंय आनी संचार करता आशिल्ले निमित्तान वापस हे करावळी प्रदेशांत आमगेले संचार कमी आशिल्ले जेन्ना वापस तुमकां आमंत्रण करचें तशी नाजाल्यार हे एक घोशण करता आसले अवकाश आमकां मस्त कमी आशिल्ले निमित्तान आयच्या दिवसाकची चौकारीची सर्व लोकांक देवाल येद्राकची तुमकां सर्व लोकांक आमंत्रण दिलें. तिची देवीची साक्षी आसा तुमकां आमंत्रण मेळ्ळें म्हणून घेवन कडेर वैयक्तीक इन्विटेशन कुटुंबा पावचे ते वयकेची वेवस्था आमी आरंभ केले. तशीच कुमटांत वयकेची एड्रेस फॉर्म भरचे आनी थोडे दिवसान आमी वेवस्था दवरिल्ली आसा. आमगेले प्रतिनिधी हांगा घेवन गेनू सर्व ही बार सेंटराक ते एड्रेस फॉर्म मेळटा. केलो कसन जालें की म्हळ्यार मठ परंपरेन थोडे लोकाले एड्रेस आसा, थोडे एड्रेस चेंज जाल्लो आसा. केलो लोक जप करता आसाची किंतु तांगेले एड्रेस आमगेले ना. जप केल्लो जेन्ना तागेलो हक्क आसा ताका आमी इन्विटेशन दिवका कित्याक की म्हळ्यार ताणें जप केल्लो आसा. सो प्रत्येक कुटुंबाक एक घराक एक इन्विटेशन तरी पावका म्हणल्या उद्देशान हे एड्रेसाचें एक अभियान आनीक चाल केल्लो आसा. सो थोडे दिवसान त्या वयकेची तुमगेले गमना येताले तेन्ना वयकेची 12 सेंटर कुमटाचे सर्वही लोकांना सहकार करका म्हणून हे संदर्भार आमी सांगताची. थोडे कन्फ्युजन जाताले कित्याक की म्हळ्यार केलो लोक सकाळी वेंकटरमणा करता, सांजेरी शांतेरी कामाक्षी करता, रात्री आनी कडेन खंय करता. कडेन 3 कडेन फॉर्म भरून घेवन 3 कडेन एड्रेस दिवन घेवन कडेन लास्ट कॉमन एड्रेसच जाता ते. तातूंत खंय फॉर्म भरल्यार वयकेची एकची एड्रेस आमी घेताची कित्याक म्हळ्यार लास्ट टॅली करतना आमकां ते कोळंगेन येताले. सो तेन्ना वयकेची कुमटेकारांनी जप केंद्राचे कोण कोण जबाबदारी घेतिल्ली आसाच तांणी हातूंत विशेष काळजी घेवन घेवन म्हळ्यार रिपीट कॉपी जायनाशीची एक कुटुंबाचे एक घराक पावचे तशी वेवस्था नाजाल्यार ते एक सहकार कुमटेकारांनी करका म्हणून घेवन हे संदर्भार आमी सांगताची. पुनः आयच्या दिवसाक हृतपूर्वक जावन
मठा संप्रदायाप्रमाणे स्वाम्याक गौरव पाद्यपूजादिक केले बद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची. देव सगळ्यांक बरं घडवो. तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करत असले उद्योग व्यवसायांतू शांतेरी कामाक्षी रामनाथ लक्ष्मीनारायण देवस्थानाचे प्राकारांतू अर्चक वृंद तशी आढळित मंडळी तांगेल वैयक्तिक जीवनांतू तशीची संपूर्ण कुमटा पेंटेंतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदतुरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडिताची. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.